चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या परत एक पावट माणकां मदीं घालून तुमकां माय मोगाचो आनी उर्बेवरून ती येवकार दिता. परत एक पावट म्हजे बरोबर फिलीप देवर्ली आनी ताची घरकान्न सुकुलिना आसात. फाटल्या एपिसोडांत आमी धांवती नदर मारून तांचो थोडो भोव वावर नियाळपाचो प्रयत्न केला. तर आयच्या ह्या कार्यावळींत आमी आनीक थोडी भर घालून आनी चिमटी मारून ताचो वावर मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. तर फिलीप बाब, ही नाटकां हांवें तुजे बरोबर उलयता आसतना आयकलां आनी तुवें म्हटलां की आपणें नाटकांय शिकयलीं. तर ही नाटकां करपा फाटलें कारण कितें? कित्या पासून ही नाटकां करूंक पावलो? सो गांवांत म्हजे सगळे हिंदू भाव सगळे मोगान भोंवतात. ते म्हणून आमची नाटकां जातात 3: मराठी, हिंदी आनी कोंकणी. सो आमकां जाय हे वर्साक आमी मिटिंगी पास केलां नाटक तुवें बरयल्लें. सो हांवें तयार म्हणलें म्हाका म्हणलें 15 दीस 15 दीस हांवें तो तयार केलें. सो म्हाका जाय म्हजे फ्रेंड खुशाल जालेले आनी दिवडान ते म्हणूंक लागले इतलो लोक आमच्या जल्मांतूच पळोवंक ना इतले लोक. ते नाटकां नांव मेळ्ळें लॉरी मार्कोस, शेख हसन, लॉरी ट्रावर्स, जवेर गोम्स अशे बरे तरेचे एक्टर घालून हांवें तें नाटक इतलें रंगीत केलें. चड खुशाल जालो. नाटक म्हणजे ह्या नाटकांत तुवें कांतारांय घातलेलीं काय? कातार घातलेली. हे सिंगरय आसले न्हू, प्ले आनी ते म्हणजे जेन्ना फिलीप दे वोर्ली हें नाटक करता म्हण लोकांक गमल्या उपरांत हय लोक उलपोटे घालून आयले. चड म्हणल्यार तेंगे चेर ती नाय आनी 400 सुमार चेरां तेमी एक्स्ट्रा हाडली लोकांक बसून. म्हणल्यार इतलो लोक म्हणटा ते आमच्या दिवडान केन्नाच पळोवंक ना. सो हांवूय खुशाल जालो. बरे भशेन म्हाका पयशे फारीक केले देवाचे मुखार व्हरून. तुवें कांतारांच म्हटल्यार काय भुमिकाय केल्या? भुमिका हांव ल्हान प्ले कोत्ता, सगलो बार घेवन म्हजे लागीं जायना. ना दुसऱ्यांच्या तियात्रांनी जेन्ना तूं न्हेसतालो भुमिकारांचेर? केन्ना हे केले भुमिकार प्रेम कुमार रोड सीन, मायक मेहता रोड सीन केल्यात. थिंगसून प्रेमरान चाकोडकार ताचे हितून धाकटे रोल आसात ते कोत्तालो. सुकुलीन बाई, तुका कसली भुमिका करूंक चड आवडटा? म्हाका कांतार म्हणपाक. आनी एक्टींग? एक्टींग करपा येहा म्हाका, पूण एक्चुली पयलीं म्हाका कॉमेडी करपाक चड शॉक आसलेलो. चड कॉमेडी अशें जातो अशें म्हण. मागीर कॉमेडी म्हाका कोणू रोल दिना जालो. हेगे हितून पासून कॉमेडी रोल कोणें दिवं ना म्हाका. सो मागीर हांव तें दिता तें कोतालें. सो चड म्हाका उमेद कांतार म्हणपाची पयलींसून. फिलीप बाब, म्हाका उगडास येता तुजो पूत प्रिंसिपल म्हज्या एका तियात्रांतल्यान न्हेसतालो. आनीक जे भाशेन सुरवातेक हो तियात्र हांवें कोणाक तरी फुडें काडलो डायरेक्ट करूंक, म्हजो भार उणो करपाचो हांवें प्रयत्न केलो. पूण जे भाशेन म्हाका जाय तें येना जातोच हांवें तो म्हज्या हातान घेतलो. आनीक प्रिंसिपलान आपली एक वेगळीच तरेची भुमिका लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. म्हणटच ह्या खिणांत तुवें ती पळयल्या काय ना हांव नकळो, तूं हांगासर नासलो तरी पूण एक धाकटोसो क्लीप आमी लोकांक दाखोवया. बाबा तू धाकटो आसा तुगे मामी बी तू केशे गो बरयता आसतली न्हू. मामा केन्ना आसता ग्रँडमा तरी बरयताली. बट मामा
तुमचो मोग दियात बाबा तुम्ही तुमचो ताका मोग दियात तुमचो ताका वेळ दियात बाबा तुमचो अरे बाबा बाबा अरे मामा अरे अरे अच्छा उसक्यांची आतां जो आमी क्लिप पळयला हय ताचेर तियात्र तुवें पळयला हय तुका हाचेर कितें म्हणचें आसा तेवतोन बाब सांगपा म्हणल्यार न्हू हांव एकलें येवं ना सो प्रिंसिपल आहा म्हूण आमगे नेबर्स गांवचो जायत लोक येयल्लो तियात्रा आनी तो तियात्र चोयन आमगे गांवची म्हणो लागोली सो फर्स्ट प्रायज तेवतोन बाबाकू म्हूण तेवतोनीकू फाव म्हूण कित्याक तेजें दाखयलां भायर सोन येताय तें भुरगीं कित्याक लागून पिड्यार जाताय तें तुवें बरे भाशेन दाखयलां आनी कोणाक कांतारां आनी कित कोण रोल दिवपा जाय तो तुवें बरे भाशेन दाखयला बरे भाशेन सगल्यांनी बरे भाशेन केलां प्रिन्सिपलान जी भुमिका केल्या ती तुका कशी लागली प्रिंसिपलान केला हांव एक्चुली न्हू सांगपा म्हणल्यार न्हू तुगे हितून रोल तेणें फर्स्ट टायम तेसो केला रोल आनी तो म्हणटालो मामी हो आपल्याक रोल जातलो हांवें म्हण बाबा एकू रोल दित तेजें कोनाय म्हणजे डिफरंट डिफरंट दिता तें तुवें करूंक जाय जातलो देवा मुखार दवर आनी तूं तो रोल कर सांगपा म्हळ्यार मुगे चेड्यान एकदम बरो तो रोल केला हांव मुगे भुरगे अशें मोडवीक फोडना हें सांगना पूण तो रोल तेणें एकदम बरो केला हांव तुका एप्रिशिएट कोत्ता तेवतोन बाब फिलोसॉफी बरोप डायरेक्शन इज स्ट्रगत सगळे एंगल बरे भाशेन मार्क केल्यात म्हज्या चेड्यान बरें अशें केलां म्हणून हांव म्हणिना तें लोकांक सांगूंक जाय आनी लोकांक ताका एप्रिशिएट करूंक जाय पळय खरेंच इतले पासूनच म्हणटा कित्याक ताचे भितर जे गूण आसात ह्या गुणाक आमी खरोच वाव दिवंक जाय तांकां ह्या तांच्या पिरायेर तांकां हात दिवन तांकां मुखार काडूंक जाय कारण जे भाशेन तुमी सांगतात तुमी भुरगेपणांतूच तुमचो वावर तुमी मुखार व्हेलो देखून आयज मेरेन तुमी हांगासर पावल्यात सुकरीन भाई तुवें म्हटलां की संगीत वाचलें तशें तुजे पांये हालतात पूण आजूय तुका फिलिपान आपल्या खंयच्याय तरी कार्यावळींत वांटो दिलो जाल्यार तूं फाटीं सरतलें ना ना हांव कोतोलें कित्याक म्हाका सारकी उमेद आहा जायत पाड हांव तियात्र चोवपा वयता न्हू आनी हांवूय तें कांतार म्हाका दिलो जाल्यार हांव आनी बरें मोठो आहलोलें अशें करून म्हजे मती हांव बसा हें कोता डिस्कस कोता म्हणजे हांव बरें करून हें कोता आहलोलें म्हूण होरें सांगपा म्हळ्यार तेवतोन बाब पॅट्रिकाक न्हू 3 फोगोट्या मारून आनी तेणें म्हाका तियात्र दिलो आनी म्हज्या हातीन कॉपी दिली आनी हांवें 3 दिसां भितर रेडी केली पॅट्रीक आयज पासून जीत आहा तें हांव तेका भलाक दिवं सो तो म्हणटालो सगल्यांकच्या पयलीं हांवें आख्खी प्ले मुगे आहा ती आख्खी प्ले हांवें रेडी केली म्हूण आनी म्हाका तेगे कांत जावं हिलपा भाशेन कांत जावं तेगे बरोवप सा म्हाका सारकें टू गूड एकदम बरें दिसतालें तेगे सारकें शिंकपा तेगे कॉपी सोंपें सारकें आनी बरें तेगे कांत जावं सगलें बरें भाशेन आनी हय हे भाशेन म्हाका हांव हिलपान लागून आतां कोणाले तियात्र वच म्हळ्यार वयतलें सो तेगे परमिशना लागून हांव घार रावतां फिलीप बाब तुजी फुडाराची येवजण कितें आसा हे मुखार हांव कामूय कोत्तलो आनी हांवें वेंग मारून दवरल्या आमची कोंकणी भास आनी हें हांव केन्नाच मोरोसर सोडचो ना खूब म्हाका उमेद भोगता नवे नवे कलाकार आमचे स्टेजीर पडून आनी हांव मागता चेडूं आतां तशी चेड्या लागीं बरीं बरीं कांतारां म्हणची लोकांक बऱ्यो मॅसेजी सोडच्यो आनी हें आमी आदल्यांनी सांबाळलेलें तियात्रीशपण राखचें म्हणून हांव ताचे लागीं विनवती करतां पूण तुवें फुडाराक कितें येवजिलां हांवें चिंतलां दुसरेच तोरीचे आनी कितलेशे दुडून मोडून हें फिल्म तयार कोत्ता आनी जिजस हांवें मागता हे म्हज्या फिल्माचेर देवान बेसांव घातल्या पुरो म्हणून म्हजे गोंयचे तशे बॉम्बेचे कलाकार ह्या फिल्मान भाग घेवपाचे आसा म्हणटच आतां तुवें रोखडेंच हें फिल्म प्रोजेक्ट सुरू करपाचें येवजिलां वयत येतोन बाब अद्य म्हजें बरोवन जालां सुकामाक लागून हांव मातशें फाटीं फुडें आसा सुकामाक सेट जालो म्हणटच हांव डिसेंबर पासून कंप्लीट करतलो आनी अद्य शुटींग हांवें चिंतलां आनी प्रोड्युसराक हांवें सांगलां हे शुटींग हांव गोंया वच करतलो म्हणून हातून सुकरिनाक रोल आसतलो सुकून हांवें व्हडलें बजेट ताका दाखयलां पूण दुसरें बजेट ताका दाखोवंक ना आसतलो ताका रोल प्रिंसिपलाक हांव घेवन येतालो युकेसर ते फिल्माक शुटींग थोडें गोंयांत घेवंक जाय आनी हांव सोजमोता तेतून बाब तुमचो म्हाका आदार आसतलो म्हणून सदांच ह्या कामाक आमचे गोंयकार भाव आमचे खंयचेय मनीस गोंयचे
कोंकणीच्या पासत आनी ह्या फिल्मा पासत आपलो सदांच सहकार आनी आदार दितात. खेरीतपणे म्हजोय तुका सदांच आदार आसतलो. थँक्यू व्हेरी मच. आमी गोंया केन्ना वयतली बाबा आनी थोड्या दिसांनी आमी गोंया वयतली. ओय मम्मी म्हाका गोंया पळोवंक एकदम बरें दिसता. मम्मी डॅडीक सांग न्हय हांगा सीबीस सोडून आमी गोंया या म्हणून. बाबा डॅडी कितें करूंक जाय तो डॅडी करतलो. हाय हानी कितें तुवें म्हाका हानी म्हटले? तूं कितें सजमताय? जेस्मिकाचे भाशेन वायट वस्तोरी म्हणून तोंड सांबाळून उलय. ना जाल्यार तुज्या तोंडच फोडटलो तालिबान. कितें मोजे तोंड फोडटलो? अरे तूं आसा नाकटा येदो आनी ह्या तालिबानाचें तोंड फोडटलो कसो? तालिबान तुजी मासा पळय हांव तुका गाजर जिवाक मारतलो. फोडटलो कसो काय म्हूण विचारताय? अरे तुज्या शाकराम्या जुळी नासतना दुसऱ्या उस्तारात मोजा मारूंक जाता जाल्यार ह्या नाकट्या भुरग्याच्या आनी ह्या व्हडल्या तालिबानाचेर कित्याक सपोर्ट मारूंक जायना? बाबा तुवें उतरांनी ताचें तोंड फोडलां तितलेंच पुरो. रोस्तात तालिबान. हांव म्हज्या गोरकाराक सांगता खुशाल आसा. म्हज्याने आतांच तुका पुलिसेक फोन करून भितर घालूंक जाता. चल बाबा आमी या रोस्तात तो. फिलीप बाब, तुवें सुरवातेकूच म्हटलां की मुंबयचे जे तियात्र येताले जावं मुंबयकारांच्या तियात्रांनी तुका न्हेसपाची खूब आवड आसली. पूण प्रेमकुमाराच्या तियात्रान तुका न्हेसोंक योग मेवलो जावं बाकीच्या तियात्रांनी तूं न्हेसला. तर प्रेमकुमारा बाबतींतल्यान ताचो स्वभाव, ताचे गूण. प्रेमकुमार म्हटल्यार एक अखंड बरोवपी, ताजे फिलोसॉफी बरोवप, ताजी सिनरी पळोवन हांव खूब आशेतालो केन्ना हांव म्हज्या तियात्रान वापरतलो काय. म्हज्या लागीं घडोवन आसलें पूण प्रेम म्हाका सदांच बरे नदरेन पळयतालो. फिलीप कितेंच तुवें नाका ना म्हणोंक ना. आनी ताणें शिकयलेली कशें रावंक जाय, कशें तियात्रीशपण, कितें मनशाचो टायमींग, काम दिसूक टायम घेवंक जाय, अशें करून जाय तें हांव ताजे लागीं शिकलो. आनी सगळे आमचे बॉम्बेचे तियात्रीश तांकां सगळे टिट्टो प्रेटो म्हाका चड आवडटालो. आमचे हितून चड म्हाका बरो करतालो. तांणी कॉमेडी कांतारां चड म्हटल्यात आसतलें. टिट्टोन कॉमेडी कांतारां म्हणलें. सदां टिट्टो आमचो कॉमेडी म्हणप ताजी कांतारां. पूण प्रेमकुमार जेन्ना गोंयांत तो तियात्र हाडटालो तेन्ना गोंयचें वातावरण कशें आसतालें? वातावरण म्हणल्यार मारगांव एक बिल्डिंगान धरतालो फ्रँक मार्टिन्स. ताचो ग्रूप सगळो थंयसर रावतालो. सो एकदम ताचे शो ताचे वांगडाक हांव गेला म्हापसा. सगळे शो पॅक, सगळे हावसफूल जावन खूब कुशन बसतालो. फिलीप आय बीन. पूण एक तियात्र मुंबयच्यान गोंयां येता तेन्ना जो तियात्र गोंयां येता म्हटल्यार गोंयचो लोक, जो गोंयचो ऑडियन्स आसा तांची उमेद कितें आसताली? प्रेमकुमाराच्यो तियात्र सिने टायम्साचेर एडवर्टायज येतालो. त्या टायमार सिने टायम्स आसलो. उपरांत हेराल्डाचे जे एड पळयतूच लोक सगळोच आबूज जातालो ताची सीन पळोवंक, ताचें काम पळोवंक, ताचें पंगड पळोवंक. बॉम्बेकार म्हळ्यार आमचे गोंयकार एका तेंपाक पिशे आसले. म्हणजे हें कितलो तेंप आदीं सुरू जातालें? 1 म्हयनो पयलो. ही सुरी हांव एप्पलाचेर मारतां. सांग कोण कातरला? एप्पल. आतां हांव एप्पल ह्या सुरयेचेर मारतां. सांग कोण कातरला? एप्पल पापा. तेच तशेंच जावन आसा एका वस्तुरेचें जिवीत. तूं जाणाय बाय, दादल्यान कितलो गुन्हा केल्या कोताक येता पूण गुन्यांवकारी फकत वस्तुरेक व्हरता. पूण पापा हे तुवें म्हाका सगळें सांगू. हांव अजुनूय ल्हान आसा. पळय बाय, पोत्तूनय तूं चुकता. सुकुरीन बाय, सातेरी मंडपांक तुकाय असले तियात्र पळोवंक संदी मेवल्या आसतली? हय, हांवें जायते तियात्र चोयले. नशिबाचो दिवो पालोलो तो नासतालो, त्या दोन पॅट्रिकाय तियात्र चलतालो. आनी नुवें तूं जाणा पयलीं 8-5 पासून शो घालताले फेस्तांनी. तेन्ना हांव जाणा तेंचोय तियात्र आहलो थिंगा नशिबाचो दिवो पालोलो. आनी तेंकोन ते शो जाताले जाकोब रुस्पोन. आनी पॅट्रिकाचोय आहलो 3 फोगोट्या मारून. सो हांवें चोयला प्रेमकुमारागे तियात्र चोयला. नशिबाचो दिवो पालोलो बरो तियात्र तेगेलो. आनी सगळे बॉम्बेकार जावं आमचे गोंयकारूय आर्टिस्ट आहले तेय बरे भाशेन एक्टींग करताले. फिलीप, तूं केन्नाच रेडिओचेर पावोंक ना? ना, अशें म्हाका दिसतालें. आमच्या वाड्यान सगळे रेडियो वाजताले आनी 9:30 हेड आसा म्हळ्यार 8 सुद्दां ना. आमी हेडाशी राव बसून आतां केदो येतो काय हेड
आमी वाट पळोवन रावताली तेजी. अशें म्हाका दिसलें एक दिसाक हांवें डोड डेवेन्नाचो खेळ आयकिलो तेन्ना हांवें चिंतलें दुसऱ्या दिसाक हांव एक खेळ बरयतलो जेरूल हांव पावतलो काय थंयसर. सो देवा कारका दिली केन्नाय तर म्हाका जेजू पावयतलोच म्हूण शिकी हांव पावलो. म्हजी प्ले हांव जुवोच आसा अलन डी कॉस्टान सदर केल्ली. सो खूब खुशाल जालो. ती काणी कित्याचेर आदारीत आसली? सो एक तारोटी घोव आनीक बायल तारवाक वेताना एक 4 म्हयन्यान सुमार ती बोट बुडली म्हणून ताजी भुरगीं आसली 2 जाण. बोट बुडली म्हणून सगळ्यांक खबर जाता आनी ती निराश जावन बॉम्बे येता. ती म्हणटा तुज्या घोवाचें नांव त्या लिस्टाचेर ना आनी आमकांच ताजी बॉडीच मेळना. सो एक 6 म्हयन्या उपरांत ताजो घोव एका गांवांत पडलेलो आसा. थंयसर तो सालवार जावन येता आनी चिंता आपूण घरा कसो वचो. भुरगीं कितें जालें काय खुशेन वेता तेन्ना बायल म्हणटा आपूण काजार जाली हांव नोको जाली तूं जीव आसा म्हणून. अशी तारोट्याचेर बसयलेली तिच्या. तुवें कॉमेडी कांतारां बरोवंक नात? बरयलें तितली न्हू. तितली म्हाका आवडना. म्हाका पॉलिटीक चड आवड जाता. धूव म्हणपाची कॉमेडी. तुज्या खेळांनी तुवें केन्ना ते सगळे हांव बरयता कॉमेडी. फिलीप बाब, आतां कार्नवालाच्यो पार्टी तूं बरयता. ह्यो पार्टी बरयता आसतना हातूंत कोण न्हेसतले हें तूं दोळ्या मुखार दवरता? हय, सगळ्यांची नांवां दोळ्या मुखार दवरता. कोणाचो रोल कोणाक जाय ते सगळें तयारी करून फायल करून दवरता. आनी हें सगळी तयारी केल्या उपरांत मागीर तूं बरयता? बरयता. सगळ्यांची नांवां जालीं म्हणटच कोणा तेंचे लाय विचारता तूं पावतलो तूं पावचना. सो उपरांत हांव बरोवपाक स्टार्ट करता. कितले दीस सुमार तुमची रिहर्सल चलता? रिहर्सल 8 to 10 days. 10 दिसांनी? 10 दिसांनी. आनी जे तूं कांत बरयता ह्या कांतारा पासून कांत जावं कांतारा ओपनिंग कांतार हाच्या पासून तुका कितलो वेळ जाय पडटा? कितले दीस तुमकां प्रॅक्टीस सगळे तितूनच ते 3 दीस. सो बरोवपाक म्हाका एक 10 दिसां भितर ती पार्टी तयार करता. म्हणजे जेन्ना तूं देवान घरा येवचो आसता तेन्ना हें सगळें तुज्या मुठींत आसता? मुठींत आसता. भोव थोडे हांव पयलें सोल्फान धाडटा कितें करूंक जाय तें. सगळें जायना थिंगसर. सो अर्दें तरी बरोवन हाडटा. हो सगळो वावर तियात्राचो वावर करता आसतना हो सगळो वावर फुडें वता आसतना सुकरीन बाय ज्यो अडचणी फिलिपाक येताल्यो त्यो थोड्यो भोव तुका खबर आसतल्यो? वय तेतून बाब तो कितें कोता हेडा आतां पयलीं म्हणटून तो बरयता तेदोना. सो तो एक्टरां बा कोणाक कितें घालपा जाय तो खंयचो रोल दिवपा जाय तो सगलो तो हें कोतालो. पूण आतां तेगे कितें जाता तारवासान येता न्हू आनी इवन लंडनसून पासून तो 8 दिसां मदेंच आतां गेल लास्ट इयर लगून तेणी हेड केला 8 दीस लगून आसो नाय कार्नवाला. ती भुरगीं बाबान खंय आमकां खबर ना तो हेड काट म्हूण. सो एड चोयतरी आमकां कळ्ळें आनी तेणी बाबा सांगलोलें सो एक्टर आपल्या तयार कर आपूण पाड तें केलें म्हूण. मागीर बाबान त्यो अशें करून जावं आमी कोणाको फोनाचेर विचारलें तूं पावता ना. सगल्यांक कितें जाता 8 दीस आय म्हळ्यार तूं जाणा कार्नवाला पयलीं वयताय. सो मागीर बाबान ते कोणा फोन करून हें करून मागीर सोदून हाडलें. तेगे 8 दिसांनी लास्ट इयर 5 दिसां पासून भुरगीं तेगेली प्रॅक्टीस डेयली करून 5 दिसांक लागून हेळ रेडी केला. केन्ना तरी अशें जालां की कोण तरी आर्टिस्ट अकस्मात पावना? सो ते वेळार अकस्मात पावना जाल्यार हांव स्टँड बॉय आसा कसलोय रोल करूं. तो पायचो जावं भावाचो जावं हिरो करचो ना. सो भिरांत ना म्हाका. हांव ताका लागून स्टँड बॉय आसता भायर. पूण अशें केन्ना तरी घडलां? जायते फावटी घडलां. हय, हांव वखदार मागीर तो रोल हांव सोंपयता. सो सेकंड घात हांव आखे 3 पार्टीन 3 दीस सेकंड घालो म्हणजे तांकां होल्ड करता म्युजिकाचे भायर पडना जावपाक. आयज मेरेन तुका कोणे कोणे वाजयलें? खंयचे पयलो म्हजो मेस्त्री म्हणटा तो फिदेलिश झुझिनो, तुजो जुजू, जॉन फिलीप देसावडे, एंटनी द वेली. अशें तरेन फामाद म्हणटा चड पेजात म्हणटा झुझिनो आनी फिदेलिश. हाजे सोल्फा म्हणल्यार लायक दीस वॉटर म्हणजे इतले फास्ट बरयताले ते. आनी हांव ताचेरूच काम सोंपयतालो
आनी म्हाका चड एप्रिशिएट कोत्ताले तुजें कंपोजींग तुजें बार आमकां तितले उणेशे मेळनात म्हणून. फेब्रेराची ओट रातारी खबर हांवें वाचल्या बारी अंजुना निश्टूर कावज घडलो टुरिस्टांक गोंया सोंपे चोरूनय केला रे ते गोंयकारांनी घात केलो ब्रिटीश फामिली गोंये कारें उदक करून साहे कोणाक दोखो तुमी दिलो आजुना नांवाचेर तें कोत कोणूच उलोयनात रे सोत दिसता कोणूय थंयसर मेलो ब्रिटीश फॅमिली रावो अंजुना बिचीर भोंवो सांग इश्टा कितें थंयसर घडलें कालट पियोनाचें फूल अंजुना कोणे केलें गुल लुईस शेकान भितर सरलें सकाळच्या 4 वरांचेर शेकाचे मारून दाराचेर स्कारलेट एंड्रीकूय मागले 15 वर्सां चेडवाकात गोडीक ताच्या घालून हात द्राक्षाचें ड्रिंक पियोंक दिलें फिलीप बाब आयज आमी पालकाचेर पळयता आसतना तियात्रीस म्हटलो काय ना एक तियात्रीस दुसऱ्या तियात्रिस्टाक कुल्ले भाशेन सकयल ओडपाचो प्रयत्न करीत आसा. तुज्या जिवितांत कितें आयलां कितें नको तें हांवूय नको तरी आसतना तूं एक तियात्रीस्ट कसो तांचेर जावं तुका आदार कोत्तल्यांचेर तुजी नदर कशी आसा. म्हाका तियात्र करपाक जायते जाणांनी आदार केला. फिलीप गो हेड आमचो तुका सदांच आदार आसतलो. बाबच्याचे जाले हांव आनी म्हाका खूब फावटी म्हजे शो घालून कितें तरी करूं खंयच्याय वेळार म्हजें दार तुका उक्तें आसा फिलीप तूं आमच्या घरांतलो अशें म्हणून ताणें म्हाका उर्बा दिली आनी कितें तरी बरोवंक. तेच बरी म्हजी फिल्म काडटना रोज फिल्मांत म्हाका हेल्प केलो. उल्हास तारी आमचे हातून आहेत फॅल्सी लुईस बच्चन डॉमिनिक्स तशी सेल्वी हांबर सॅली हाचो उपकारी खंयच्याय वेळार ताणें सांगलें जाल्यार म्हाका लॉरी आनी तें म्हाका खूब तसोच म्हजो खास म्हजो इश्ट पश्कवाल कॉस्टा फ्रॉम कार्बोना हाचो म्हाका भरपूर आदार आसा. कसलेंय काम हांव ताजेर सोडटा आनी याजीक पासून वेता तो म्हजें काम सोंपयता. म्हणटच तुका केन्ना तरी घडलां की तुजो वावर मुखार वता आसतना खंय तरी वाटेर ब्लॉक जाला जावं तियात्र तुजो मुखार वता आसतना खंय तरी आडवोन उरला अशें कितें तरी ना हो पश्काल डिकॉस्टा म्हणटा तो एक आदोकार टायप तो कोणाकूच मोदें आडकूळ हाडत केन्नाच दिवचा न्ही. हे मुखारूय म्हाका दिसता दिसचो ना आनी म्हाका दिवंक ना सोंपेपण ताणें म्हाका दाखयलां. म्हणटच तोय तुज्या बरोबर जायते हय हांव ताचो उपकारी प्रिंसिपलाचो पाद्रीन तो. जे आदले तियात्रिस्ट कोत्ताले आनी आयज जे पालकाचेर चलतात हातून कितें तरी वेगळेपण तुका दिश्टी पडटा. आदले तियात्र पळोवंक गेल्यार चड म्हत्वाचे चड आनी गरजेचे जे आदीं कितें केलां तें अशेंच घडोवनच वता. आदीं ते कितें कोत्ताले तें आमी बारीक चिंतल्यार सारकें आसा तेचें. आतांचे तियात्र हांव म्हणिना संवसार तेंपा प्रमाणे मातार करपणे म्हणलां तशे भाशेन तियात्र चलता. म्हणटच आयच्या तियात्रांनी कांयच तुका बदल असो कांयच दिसना ना लेटस्ट टायप कितेंय तरी तेमी चेंजीस केला तांकां हांव अप्रिशिएट करता. कोणूय आमचो डायरेक्टर जावं कितें तरी सुदारप स्टेजीक स्टेज सेटींग करप दाखयलां. पूण आदीं आमी तियात्र पळयता आसतना आमकां जायतें प्रॉम्प्टींग आयकूंक येतालें. आयच्या तियात्रांनी तें ना. हय बॉम्बेकाराचे तियात्र बूक नासतना तांचे तियात्र करूंक जायनासलो. आतांचे भुरगे आमचे हुशार कलाकार तशे सगळे हुशार जावन तो बूक नाच केला हाका हांव शाबासकी फाव करता. समज आतां तूं जेन्ना तियात्र कोत्ता तेन्नाय तुका आदले परी बूक हातीक धरचो पडटा काय सगळें बायहार्ड आसता. सगळे बायहार्ड हांव कोणाकूच बक्षिना. सो तुजो तो वावर तुका ते वावराचे पयशे आसात तितलोच तुवें वार सोंपोवंक जाय अशें ताका हांव बरे भाशेन सांगता. बरे भाशेन टायम टू टायम तुवें एटेंड जावपाक जाय आनी तुजें काम सोंपलें म्हणटच म्हाका खूब आवडटालें एक्टरांचें. फिलीप बाब तुका तुज्या खंयचे तरी एक कांत उगडास आसतलो. म्हजी पयलींच कॅसेटींत हांवें एक कांत घातलो आनी ते
कांताचेर हांव बरोच फामाद जालो. हांव तुका थोड्योश्यो लायनो म्हणून दाखयता. सुनी तुका पळोवन कुडीन सिसता रगत, तूं गोपान आयल्यार म्हज्या जिवाक कितें बोगत, हांव झाड दोऱ्यान मारून उडटा लोकत लोकत, अशें भोगता म्हाका हे गोगत. म्हणटा हो कांत तुकाय आवडटा? आवडटालो. एकदम खुशाल जातालो तो कांत पयलो म्हणटच हांव. सुकरीन भाई, निमाणे कार्यावळ सोंपयता तुज्या घोवान फिलिपान आनीक खंय मेरेन वेचो आनीक हो तियात्राचो वावर कितलो मेरेन करचो हें तुज्या मनांत आसा? तेवतोन बाब ते हांवें आनी सांगपा नाका, कित्याक तुका हांवें पयलीं सांगिलां, कित्याक तो तेणें म्हणोको हा म्हणजे तूं आपल्याक केन्ना बंद करूं नाका आनी तुज्यान बंद करूं जावपाना. जेन्ना आपूण मोता तेन्ना आपल्याक हें पेन बंद जातो म्हूण. सो तेगे उमेद आहा न्हू, सो तेका ती उमेद हें कोन्नी जात ते मेरेनसान कोन्नी. सुकरीन बाय, खरेंच तुमी तुमचो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो, त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतोन तुका, फिलिपाक आनी तुमच्या भुरग्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणून. तुकाय देव बरें करता मिथून बाब. आनी ही कार्यावळ सोंपयता फिलिप बाब, तूं आसो मेरेन हें पेन तुज्या हातांत आसतलें ही आस्त बाळगून आयची ही माणका मोतयां कार्यावळ सोंपयता आसतना परत एक पावट तुका काळजाचे खोलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणून. थँक्यू तेंतोत बाब. आज तुवें हांगासर हाडलो आनी म्हजो वावर तुवें लोकांक दाखयलो, देखून हांव तुज्या काळजांतान सदांच उपकार मानतलो आनी सोच मोता हे मुखारूय तूं म्हज्या आकांताक पावतलो म्हणून. आनी इतल्यानूच फिलिप आनी सोकरिनान सांगाता आयची माणका मोतया कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. देबली मोगान तुज्या हांव जावं पावलां पिसो, तुज्या विणे संवसारान सांग कोण कसो. मोगान पिशी जाल्या सुखाचे मेस्तान दिसो, 24 वरां म्हजे कुशी घेवन बसो. म्हजी राणी तुका कोत्तलो, आखेच भांगारान मुतलो, तुज्या मोगाचो उगडा म्हजे काळजान उरतलो, दिसता म्हाका म्हजी पुजा करतलो. काजार आमी जातूच घर सुखाचें कोचें, आनी गरज पडल्यार सांगातानूच मोच्चें. आमचे मोगाचे ओडे दर्यान आमी सोडचे, आनी बुडटा तर आमी पयस जावन पोवचे. देबली सूख फुडें आमकां रावता, तुजे देडीची पिरांत दिसता. लसता तो मुनी सासना